Jeremiah chapter 41. पूण 7व्या म्हयन्यांत राजकुलियेचो इस्मायल, नेतानीचो पूत, एलिशामाचो नातू, कांय राजाच्या अधिकाऱ्यांक आनीक 10 दादल्यांक आपणा बरोबर घेवन मिचपा गांवांत जेदालिया अहिकामाच्या पुताशी आयलो. आनी थंय मिचपान ते वांगडा जेवता आसतना इस्मायल, नेतान्याचो पूत, त्या 10 जाणां बराबर उठलो आनी ते सगळे तरवारी घेवन जेदालियाच्या अहिकामाच्या पुताच्या शाफानाच्या नातवाच्या आंगार गेले. आनी बाबिलोनाच्या राजान देशाचो राजपाल केल्लो ताका तांणी जिवेशी मारलो. तशेंच इस्मायलान जेदालियाच्या वांगडा मिचपांत आसलोल्या जुडेकारांक आनी थंय पावून सरलोल्या काल्देकार सैनिकांकूय जिवेशी मारले. जेदालियाचो खून केला म्हूण खबर विस्तारून वेचे आदींच दुसऱ्या दिसा शेकेमा थावन, शिलोआ थावन आनी समारिये थावन 80 दादले पावले. तांणी आपले खाड तासून काडलोले, तांचे कपडे पिंजलोले आनी तांच्या आंगार आपणेच केल्ले घाय दिश्टी पडटाले. तांणी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ओरपूंक दाण्याच्यो भेटवण्यो आनी धूप हाडलोली. मिचपा थावन रोडून इस्मायल, नेतान्याचो पूत तांकां मेळूंक गेलो. तांकां मेळ्ळो तेन्ना ताणें म्हणलें, जेदालियास अहिकामाचो पूत हाचेशी येयात. पूण एकदम ते नगरांत बरेच भितर डिगलोले तेन्ना इस्मायल, नेतान्याच्या पुतान आपल्या मनशांचो आदार घेवन तांचो प्राण काडलो आनी तांकां एके खुणींत उडयले. पूण तांतल्या 10 जाणांनी इस्मायलाक म्हणलें, आमचो जीव काडूं नाका, आमी खूब गंव, जूं, तेल आनी म्होंव शेतांत लिपोवन दवरल्यांत. म्हणटच ताणें तांकां सोडले आनी तांच्या भावां बरोबर तांचो प्राण काडलो ना. इस्मायलान मारलोल्या सगळ्या मनशांची प्रेतां उडयल्लीं ती खण व्हड आसली. ती आसा राजान इस्रायलाच्या राजा बाशाचे भिरांतीन बांदलोली. ती खण इस्मायलान, नेतान्याच्या पुतान, आपणे मारलोल्या मनशाच्या प्रेतांनी भरली. तेन्ना इस्मायलान मिचपा गांवांत उरलोल्या सगळ्या लोकांक धरून कैदी केलो. तशेंच राजकुंवरणीक आनी नेबुजरादानान राखणदारांच्या सरदारान अहिकामाच्या पुता जेदालियाचे स्वाधीन केल्ल्या आनी अजून मिचपांत रावलोल्या त्या लोकांक ह्या समेस्तांक कैदी करून इस्मायल, नेतान्याचो पूत, आम्मोनकारांच्या गांवांत वचूंक वाटेक लागलो. जोहानानान, कारेयाच्या पुतान आनी ताच्या वांगडा आसलोल्या सगळ्या सेनापतींनी नेतान्याच्या पुता इस्मायलान केल्ल्या सगळ्या खुनाची खबर आयकली. तेन्ना तांणी सगळ्या आपल्या मनशांक एकठांय करून नेतान्याच्या पुता इस्मायलाचेर लढाई करूंक गेले. जिबियोन गांवांत आसलोल्या व्हडल्या तळ्याशी तांणी ताची पाट धरली. जोहानानाक, कारेयाच्या पुताक आनी ताच्या वांगडा सगळ्या सेनापतींक पळोवन इस्मायला बरोबर आसलोल्या लोकांक व्हड खुशालकाय भोगली. इस्मायलान मिचपा थावन कैदी करून हाडलोलो लोक वळलो, पोत्तून गेलो आनी कारेयाच्या पुता जोहानाची तांणी पाट धरली. पूण इस्मायल, नेतान्याचो पूत आपल्या मनशांतल्या 8 जाणांक घेवन
जोहानानाच्या चोपक्यांतलो सुटलो आनी आमोणकारांच्या गांवांत पळून गेलो. इश्माएलान नेथानियाच्या पुतान आहिकामाच्या पुता जेदालियाचो खून केल्या उपरांत उरलेलो त्या लोकांक मिचपा थावन कैदी करून हाडलोलो. मुणगे सैनिकांक, बायलांक, भुरग्यांक आनी इजड्यांक हांकां सगल्यांक जोहानानान कोरियाच्या पुतान आनी ताच्या सेनापतींनी जिबियोना थावन पोत्तून हाडलोलीं. आतां हांकां तांणी जमा केलीं. काल्देकारांचे भिरांतीन ते इजिप्ताक पळून वचूंक लागले. वाटेर बेतलेहेमा लागीं किमहाम गांवांत तांणी थारो घेतलो. काल्देकारांची तांकां बरीच भिरांत लागलोली, कित्याक जेदालियाक आहिकामाच्या पुताक बाबिलोनियाच्या राजान देसाचो राजपाल नेमलोलो आनी हाकाच इश्माएलान नेथानियाच्या पुतान जिवेशी मारलोलो. देवाचें उतर हें.